पाणी आमच्या हक्काचे, पाणी आमच्या हक्काचे. सरपंच म्हणटा पायपा फुटल्या म्हणटा आणि निमता सांगून टाकी उदक ना कितें निमता सांगून आठ आमकां वळवळ घालचें पडटा उदकाक. आमच्याच गावचं पाणी इकडे टाकीला जातं, आम्हालाच का पाणी तरी आमची सोय त्याने 24 तास पाणी आलंच पाहिजे आमच्याकडे. हे आमची बायलां जी आसात ते कितें करीत आनी काय ना तेजी जबाबदार सगळी जबाबदारी गव्हर्मेंटाची आसतली. तेन्ना गव्हर्मेंटान आपले सारखे विचार हे करपाचे आणि क्लियर करपाचे, ऑफिसरांक ऑर्डर दिवपाची आणि पाण्याचो प्रश्न सोडपाचो. साळ, पुनर्वसन, खोलपे, कुंभेळा, सावरदाट, अडवलपाल, वडावल हे सगळे गांव आसा इन्क्लुडींग बिचोली म्युनिसिपालिटी. आज 1.5 वर्सां शाळान आमी ट्राय करता, 1.5 वर्सां आमी मिडिया काडून दाखयली, 1.5 वर्सां हो सरकार आमकां फटयता. चवथीक पाणी ना, 5 दीस चवथीक पाणी ना, दिवाळीक पाणी ना, आयज 3 दीस पाणी ना. हे पाणी तुम्ही हांगाच्यान व्हरता सिटीन जे 90% भायले लोक बसलेले आहा तेंका 24 तास पाणी. आमी हांगा आमची बायलां दीस रात वणवण करता. ह्या गव्हर्मेंट करोडो 70-80 करोड आमदारांका खरं विकत घेवंक ताकद आसा जाल्यार हांकां एक करोड खर्च करूंक नवे पंप बसोवंक हांकां ताकद ना. 1 करोड तुमी आमदार जे खरेदी करतात करोडो रुपया, हे पैसे येयले कोणचे? ह्या लोकांचे पैसे, ह्या जनतेचो पैसो आसा. हो पैसो जर तुम्ही जनतेक स्वताच्या स्वार्था खातीर जर तुम्ही खुर्चेर बसले जाल्यार सोडा ते खुर्चे. आयज तुम्ही हे पाणी जे आसा, जे आम जनतेचे पाणी जो मुख्य पाणी लायट जे मुख्य आसा, हे पाणी जर तुम्ही दिवं शकना जाल्यार सरकार जाय कोणाक? परवरी पाणी कशें वयता, आमच्या गांवांनी पाणी कशें येना? आमचो मुद्दो आणि आमचो प्रश्न आसा गांवांत ह्या फुडें आमकां 8 वरां ना 24 वर जर 24 वरां पाणी जाय. 24 वरां पाणी जर मेळना जाल्यार आमी कशें दवरचें? आनी सरकारान कितें तें करपाचें नाल्यार ह्या सरकारान घरा बसपाचें. परवरीचेर जर तांकां डिसिजन मेळ्ळें जाल्यार आमकां हे पाणी सोडटले. तेंच्यानी सोडचे ना. हेचो अर्थ आतां आमी फुडें सरोंक जाय. डॅमाचे पाणी हांगा येवन दिवपाचें. निमाणे दिवचलच्या मामलेदारान मध्यस्थ करून परिस्थिती हाताळली. बेगोबेग उदक सोडटा आणि सोमारा बसका घेऊन निर्णय घेता म्हणून सांगून तांकां घरा धाडल्यात. प्रुडंटा खातीर उदय परब.